नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर. गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. 2027 काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टी एकठांय घडयतले. सरकार आमकां नाका बेलपुरी आणि पगडी, आमकां जाय गोंयकारपण, सांगले विजयानी पाटकारां. हरमला वाठारांत चल्ला शिनळकी व्यवसाय. पुलिसांक कागाळी केल्यार अजून मेरेन ना कसल्योच हालचाली. 8 दिसां भितर प्रश्न तडीक लागलो ना जाल्यार कायदो घेतल्या हातान, थळाव्यांची थेट शिटकावणी. मोपा विमानतळाच्या आवारात इंडिया कार रेस आसा सुरू. ह्या खातीर तयार केल्ले ट्रॅकाच्या मदीं वाडिल्ल्या गवताक पेटलो हुसो. मजगतीं कार रेस कांय वरां खातीर जाली बंद. न्यायालयात 158 पॉक्सो प्रकरणां आसा प्रलंबीत. प्रकरणांच्या निकाला खातीर लागतले 548 दीस. राज्यसभेत लेखी जापेंतल्यान केंद्रीय मंत्र्यांची माहिती. मडगांव उपरासला भिकाऱ्यांचो प्रश्न. सिग्नल, भौशीक उद्याना, बाजारपेठ आणि मडगांव रेल्वे स्टेशना भोंवतणी आक्रमकपणान मागता लोकांकडल्यान पयशे. संबंधितांक करची कारवाय. ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनोची मागणी. आणि नावेलीच्या रावणफोंड ते मांडपा मेरेनचो रस्तो बल्ला फोंडकुलांनी. लोकांक सतावपी प्रश्न तडीक लागना जाल्यार थळाव्यांनी आंदोलन करपाची दिल्या शिटकावणी. आता खबरो विस्तारान. गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी 2027 काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टी एकठांय सरकार घडयतले असो दावो केलो. जाल्यार सरकार कितें करतात तशें आमी करिनात. आमकां गोंयकारपण जाय आणि मोदीन आमकां ड्युअल सिटीजनशीप करून दिवची, ना जाल्यार आमी करून दाखयता, अशी जाहीर घोषणा आमदार विजयान केली. पळयात. दक्षिणेत 2027 वेंचणुकेचे गरम वारे घोळपाक लागला. फातोर्डा आयोजित केल्ल्या कार्निवाल महोत्सवात काँग्रेसीचे तशेंच गोवा फॉरवर्डाचे खाप्पे फुडारी हजर आशिल्ले. या वेळार कार्निवालांत राजकारणीय भाशणां लेगीत कानार पडलीं. फुडल्या वर्सा काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाचे सरकार जातले अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले. जाल्यार सरकार कितें करता तशें आमी करिनात. आमकां गोंयकारपण जाय आणि मोदीन आमकां ड्युअल सिटीजनशीप करून दिवचें ना जाल्यार आमी करून दाखयता, अशी जाहीर घोषणा आमदार विजयान केली. तशेंच आमकां नाका बेलपुरी आणि पगडी, आमकां जाय गोंयकारपण, अशेंय मुखार सांगले. मजगती फाटल्या फावटी नरकासुरा वेळारूय माचेर रान विजयान अलायन्सा बाबतींत घोषणा केल्ली खरी, पूण त्या वेळार अलायन्सातले कांय वांगडी तुटून पडिल्ले. आता कार्निवालाक आमदार विजय सरदेसायन परत विधान केल्ल्यान हे अलायन्स मुखार वतले काय हांगाच खतखते जातले ते पळोवचे पडटले. We are meeting every year. We are also going forward every year. We are growing in size. We are having a better program, and we do hope that to preserve the tradition of Goa, we have started new things, like we have started a mini float with a message for Goa's conservation, message about the life of Madhav Gadgil, who's expired recently, who was an environmentalist, talking about saving the Western Ghats, basically about taking Goa forward, at the same time preserving Goa for the next generation. So whilst doing this, we have seen to it that every aspect of Goan culture is protected, is preserved and promoted, and that has been always our focus. So in keeping with that, we try to see that we don't do what the government does. The government had a food and cultural festival. They wore a pagdi and they had belpuri. So we said no belpuri and no pagdi here. He said here it is only Goan food, Goan bands and no Hindi. So this is our Goinkarpon. And we are very clear, people like Mr. Keith Vaz who represent the Indian diaspora, who have shown themselves in countries abroad. We need guidance for dual citizenship. This is what we are talking about. Many Goans, when he said how many are from London, so many, raised their hand. So many of us have availed of the benefits of the Portuguese citizenship. Now we should take them back. We can do a mother of all deals with the European Union, with Mr. Costa. Then we can also have dual citizenship. Modi should do it for us. Otherwise, we'll show how it can be done. Let's get the BJP out. Let's form a government which is pro-Goan.
And to form such a government, we have brought our allies here. Our ally is the Congress party. It is represented here by the desk in charge, Mr. Manik Rao Thakre, and a young colleague who happens to be from Fatarda, the Youth Congress elected president, not selected. So this is a party which has done a lot for Goa. Of late, the party is going a little slow. It has become Sushagat. We want them to go a little fast because we expect everything to happen in this year. Whether Goa, we can make Goa or break Goa. Everything will happen this year. So the Congress has to be on its toes, start moving, going forward. We are with them. We have given them many proposals. We need a quick decision. And if this decision is made, we can be sure that we will save Goa for posterity and take Goa forward. All these things have been now set straight. दादा मरे सारखे झाला मरे आता हा सब बी जाता है मरे सगळे जेवण बरें हा आणि कितें जाय नवें कितें जाय फुडल्या वर्सा कितें जाय हा फुडल्या वर्सा कितें जाय सरकार जाय काय कार्निवाल हाजे परस व्हडलो जाय हा सरकार जाय मरे सरकार जावंकूच जाय आतां परसेप्ट म्हणटा तेंचे सनबर्न धांवडायले तो गोंयचो कार्निवाल परसेप्ट करता तुमकां खबर आहा हे वर्साचो कार्निवाल गोंयकारांनी करूंक ना हे वर्साचो कार्निवाल परसेप्ट करता म्हणजे सनबर्नाचो कार्निवाल जाल्लो आहा ऑलमोस्ट पार्किंगात पावलं तेन्ना बाब कळटालें बाब विजय ते स्पीच लांबयता म्हणून म्हाका थांबत येवचें पडलें बट आय हर्ड ही स्पीच फुडल्या फावट तुमकां कितें जाय काय म्हूण ताणें विचारलें आय विल नॉट टेक मच ऑफ युअर टायम बट आय थिंक एवरी इयर 5 दीस जेन्ना कार्निवाल स्टार्ट जाता तेन्ना ही मोमोची 5 दीस राजवट चलता खाया पिया आणि 5 दीस मजा करा बाब विजयान सांगलें की फुडल्या वर्सा कितें जाय कात्रेन सांगता काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाचे सरकार जातले आणि जी 5 दीस फुल वर्षभर खाया पिया आणि मजा करा देव बरें करूं विवा कार्निवाल गोंयांत शुक्रारा सावन कार्निवालाक सुरवात जाल्या आयतारा मडगांवां कार्निवाल जावपाचो आसा हाच्या आदी मडगांवच्या पालिकेचेर विजय आनी दिगंबर हाचे दोगांयचे राज्य आसतना विजयान हो कार्निवाल आपल्या मतदारसंघात फातोडा व्हरून दवरिल्लो पूण दिगंबर कामात भाजपात आयल्या उपरांत हो कार्निवाल परत मडगांव जालो तरी लेगीत विजय फाटी सरूंक ना विजयान शेनवारा फातोडा आपले वी फॉर फातोडा ह्या संस्थेवरवी कार्निवाल व्हडा दबाज्यान म्हणून एक तरेन ताणें एक दीस बाजी मारली अशें म्हणूं येता ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही हरमल पंचायत वाठारात कितलेशेच म्हयने जाले व्हडा प्रमाणात शिनळकी वेवसाय चलिल्ल्यान थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायले कितलेशेच फावटी पुलिसांक कागाळी केल्यो तरी अजून मेरेन कसल्यो हालचाली नाशिल्ल्याचे तळाव्यांचे म्हणणे 8 दिसां भितर जर ह्या प्रकरणात पुलिसांनी कारवाय करूंक ना जाल्यार आमी कायदो हातांत घेतले आनी त्या उपरांत आमकां दोशी थारावचे ना अशी थेट शिटकावणी 500 सोपिल्ल्या थळाव्यांनी दिल्या पळय आमच्या हरमलान कशे भाशेन प्रॉस्टिट्यूशन चलता पळय तें आता जी घडटा पळय न्हू ती पुलिसांच्या कानार हा आसतली गजाल कित्याक ही आमी हांवेंनूय कितलेच फावटी पुलिसांक सांगल्या गजाल पूण कळलीच एक्शन जायना तेतून आमकां हें दिसता की पुलिसूय तेतून इन्वॉल्व म्हणून ऑलरेडी DIGक DSPक आनी SPक एप्लिकेशन दिल्लें हेचे वयर कारवाई करा म्हणून आयज पासून तेंच्यांनी कळलीत कारवाई करूंक ना नाल्यार पुलिसांनी हे 8 दिसां भितर हे कितें तें क्लियर करून उडोवपाचें जर पुलीस तेतून इन्वॉल्व ना जाले फॅमिलीन भितर चालले लोकलांच्या घरान आनी ते विचारूंक लागले 4 दीस व 8 दीस थंय पेट्रोलिंगाक आसतले आनी तेच्या उपरांत मातशे थोडे दीस जाले म्हणटच ते थंड जातले आनी तेन्ना ती परत चालू जातली आमी जे पळय लोक आसा पब्लीक आसा विलेजर्स आसा ह्यो कायदो आमी आमच्या हातीन घेतले नांव कोणाचे बिड्यार जाताले आमचे लोकलाचे बिड्यार जाताले ती कोण धंदो करताले तेंचे जायनासले गोंयांत आदी बायणाचें नांव बरेंच गाजतालें बायणा वाठारांतल्या चलयांचे सोयरीगती लेगीत जायनाशिल्ल्यो खंय हातूंत थळाव्यांचें नांव लेगीत पेड्ड्यार जातालें खंय आतां तशीच गत हरमला जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला कांय वर्सां फाटीं कळंगूट वाठार टावट्स आनी शिंदळके खातीर गाजताले त्या उपरांत मंत्र्यांनी खर कारवाय लेगीत करतले म्हणून सांगिल्ले आतां हरमल वाठारांत असल्या घडणुकांक बडटी मेळिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला वेवसाय करप्यांनी वेबसायट लेगीत केल्या खंय साबार फावटी थळाव्यांनी पुलिसांक कागाळी केल्यो तरी अजून मेरेन कसल्योच हालचाली ना पुलिसूय हातूंत फितूर नामू असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला पुलीस समज ह्या प्रकरणात फितूर ना जाल्यार तांच्यांनी 8 दिसां भितर कारवाय करची ना जाल्यार आमी कायदो हातांत घेतले थळाव्यांची थेट शिटकावणी मजगती लोक शिनळकी वेवसायांक सोदपाक थेट थळाव्यांच्या घरांनी रिगतात हे गोंयचें कसलें चित्र परिस्थिती हातीभायर वचचे पयलीं प्रस्न तडीक लावपाची गरज लोकांनी उक्तायला आतां पुलिसांच्या कारवायेचेर लोकांची नदर केंद्रीत आसा
ही गजाल आता ही घडटा पळय न्हू ती पुलिसांच्या कानार हा आसतली गजाल कित्याक ही आमी हांवेंनूय कितलेच फावटी पुलिसांक सांगल्या गजाल पूण कळलीच एक्शन जायना तेतून आमकां हें दिसता की पुलिसूय तेतून इन्वॉल्व आहात म्हणून नाल्यार पुलिसांनी हे 8 दिसां भितर हे कितें तें क्लियर करून उडोवपाचें जर पुलीस तेतून इन्वॉल्व ना जाले आनी खंय आहात आनी कितें आहा पळय न्हू ते पुलिसांक खबर ना न्हू जाल्यार तेंच्यांनी येवन आमकां आमच्या वाड्यान येवन आमच्या गांवांत सांगपाचें घरांनी व्हरून तांकां दाखोवन काडून भायर काडया आमी करता तुम्ही खाली पुलीस येवन आमच्या बरोबर रावपाचे आमकां कायदो हातीन घेवंक नाका जर तुमी एक्शन घेतात तेजेर जाल्यार घ्या ना जाल्यार मागीर आमी कितें करूंक जाय तें आमी करतली तेन्ना आमकां तुमी आनी मागीर हें करूं नाका आतांच आमच्या भावान एक्स सरपंच डॅनियल डिसोजान तुमकां सांगून दिल्लें आसा आमच्या हरमलान कशे भाशेन प्रॉस्टिट्यूशन चलता पळय तें आनी ह्या प्रॉस्टिट्यूशना वयर ऑलरेडी आमी 31 डिसेंबर 2025 ऑलरेडी DIGक DSPक आनी SPक एप्लिकेशन दिल्लें हेचे वयर कारवाई करा म्हणून आयज पासून तेंच्यांनी कहलीत कारवाई करूंक ना म्हणून जे पळय आमचे स्थानीक मांद्रे पुलीस स्टेशन आसा पळय तांकां आयज पासून कहलेत इन्फॉर्मेशन ना कहलेत तांकां कितेंच सांगूंक ना बाबा अशें अशें आमच्या हरमलान चलना आमकां एप्लिकेशन येयलां तेचे वयर कितें तरी कहलेत इन्स्ट्रक्शन तांकां दिवंक ना आयज पासून बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट अवेर ऑफ दीस सिट्युएशन मांद्रे पुलीस स्टेशन सो आमी कितें म्हणटा हें जाता तितलें बेगीन जें पळय प्रॉस्टिट्यूशन आमच्या हरमलान टोटली चालू आसा हें ताबडतोब 8 दिसां भितर हें गव्हर्मेंटान सरकारान पुलिसांनी हें एक्शन घेवन हें बंद करपाचें आनी ना जाल्यार ह्या फुडें ह्या 8 दिसां भितर जर बंद जायना जाल्यार आमी जे पळय लोक आसा पब्लीक आसा विलेजर्स आसा हो कायदो आमी आमच्या हातीन घेतलो फाल्यां सकाळीं सरकारान जावं पुलिसान खंयच्याच आमच्या लोकांक ब्लेम करूंक जायना वा आमच्या गांवच्या लोकांक ब्लेम करूंक जायना तुमी कायदो कसो हातीन घेतल्यात काय म्हणून सो हें म्हाका सांगून दिवपाक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता जाता तितले 8 दिसां भितर ही सगळीं जे पळय कितें चलता प्रॉस्टिट्यूशन आमच्या हरमलान हें बंद करपाचें 31 आमी एक निवेदन दिल्लें DIG SP आनी DSP की आमच्या हरमलान आनी प्लस आमी ताका एक कटींग लायिल्लें हेराल्डाचेर हें जाल्लें तें कितें घडणूक जाल्या पळय हरमलान ते हेराल्डाचेर येयल्ली ती लावन आमी आतां दिल्यार आतां आमकां कितले 2 म्हयने जाले रिगार्डींग प्रॉस्टिट्यूशन 2 म्हयने जाले आमी ताका दिल्लें हें निवेदन त्या निवेदनाचेर आमी स्पश्ट सांगलेलें की आरांबोलान प्रॉस्टिट्यूशन चालू आसा आनी तेचे एजंट आसात ते तांकां सप्लाय करतात ते आयज आमी राती आमी 3 जाणांक धरले ते आयज प्रॉस्टिट्यूशन म्हणून आमच्या फॅमिलीन भितर सरले लोकलांच्या घरान आनी ते विचारूंक लागले तर आयज 2 म्हयने जाले हो कोणूच तेची दक्कल घेयना हे कित्याक हे कांयच सदमना आमकां हे कित्याक पासून हें जायना ते की इतले दिवन DIGक दिली कॉपी SPक दिली DSPक दिली तर हेचेर इन्क्वायरी कित्याक जायना आनी काल आमी लोकांनी तांकां धरून दिवन आतां तेंचेर खंयचे ऑफेन्स घातला आनी कितें घातला हें आमकां कांय सांगोंक ना वो ते खिचर आहात ते आमी नको पूण म्हाका दिसता जे हेराल्डाचेर पळय येयलां त्या प्रमाणे एका कोण तरी एजंट आसात बेगींतले बेगीन हे एजंटाक सरकारान सोदून काडपाचें आनी ताका धरून आमकां दाखोवपाचें नाजाल्यार आमी सगळो पब्लीक रस्त्यार येतल्यो आनी ह्या पुलीस स्टेशनाचेर आमी एडमिशन हाडटल्यो भावानी कितें सांगूंक जाय तें सांगलां म्हाका दिसता हे आतां आमी आतां येयलो आमचे मांद्रे पुलीस स्टेशनाक खवयला तांकां कॉपी दिल्या म्हणटकूच ते एक 4 दीस वा 8 दीस थंय पेट्रोलिंगाक आसतले आनी तेचे उपरांत मातशे थोडे दीस जाले म्हणटच ते थंड जातले आनी तेन्ना ती परत चालू जातली कित्याक आमी तांकां हे पयलीं वचोन थंय सायडीर आमी सगल्यांनी तांकां प्रेशर घातलेलो आनी 2-3 दीस ती बंद आसली परत आतां आसले ते तशेंच परत चालू जाला म्हणटकूच ते आतां तेचेर जाता तितली बेगीन तेंच्यांनी एक्शन घेवची ना जाल्यार पळय ह्या आदी खूब वर्सां फाटीं वास्को बायना सगल्यांक खबर आसतली आख्ख्या गोंयांत तेंचें नांव गाजतालें
आनी स्पेशली जेन्ना भुरगीं चेडवां आमच्या सैरिके वयताले कितें हाडटाले तेन्ना अरे खंयचे भायनाचे चेडू हे भायनाचे चेडू जालें नाका ती बाबडी खेतूनच आसना आसली आमची लोकल पूण नांव कोणाचे पिड्यार जाताले आमच्या लोकलाचे पिड्यार जाताले ती कोण धंदो करताले तेंचे जायनासले आयज तीच गत आमच्या गांवची अशी जातली आनी सद्या ते पळय ती करतात ती एक्चुअली सगळी भायली आहात पूण आमच्याच लोकांनी ताका थंय दवरल्यात पूण सद्या आतां तेंचे सुद्दां ते आमची लोकलाचेर पावल्ले आहात आनी फाल्यां हेची आनीकय वायट जातली वर्स जातली परिस्थिती आनी वर्स जातली आनी ती वर्स जावचे पयलीं ताचेर कितें तरी एक्शन जावची आनी इतलेंच आमी मागता आमच्या पुलिसा कडेन आनी आमच्या सरकारा कडेन तेजेर कितें तरी एक्शन घेवन तेंच्यांनी इतल्यान ते काबार करचे म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मनोर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ वाठारात आयोजित केल्ले F4 इंडियन चॅम्पियनशीप हे सर्तीक शेनवारा नेटान सुरवात जाली मात कांय घडणुकांक लागून हे सर्तीचेर वायट परिणाम जालो. ह्या रेसी खातीर तयार केल्ल्या ट्रॅकाच्या मदीं वाडिल्ल्या गवताक अस्कीत उजो लागपाची घडणूक घडली. पुराय वाठारांत धुंवर चल्ल्यान कांय वरां खातीर रेस बंद केली अशी म्हायती सुत्रांक कडल्यान मेळ्ळी. ही घडणूक दनपारच्या 2 वरांचेर घडली. उजो पालोवपी दळान वेळार येवन उज्याचेर नियंत्रण हाडिल्ल्यान व्हड घडणूक जावपा पासून वाटावली. गोंय राज्यात पोक्सो कायद्या खाला नोंद जाल्ली 158 प्रकरणां पणजेंतल्या एका विशेष न्यायालयात प्रलंबित आसात अशें उक्ताडार आयला. ह्या प्रकरणांचो निवाडो करपाक सरासरी 548 दीस लागतले अशी माहिती राज्यसभेत लेखी जापेंतल्यान दिल्या. जानेवारी ते नोव्हेंबर 2025 या काळातल्या आकड्याप्रमाण या काळात काय प्रकरणांनी गुन्यांवकार सापडिल्ले असून लेगीत व्हड प्रमाणात केशी अजूनही प्रलंबित आसात. अल्पवयीन भुरग्याचेर जावपी लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणाची बेगीन चौकशी आणि निवाडो करप हो पॉक्सो कायद्याचो हेतू. तरी लेगीत एका विशेष न्यायालयाचेर जावपी अफाट दबावा लागून कळाव जाला हे स्पष्ट जाता. फास्ट ट्रॅक कोर्टाची तजवीज आसून लेगीत अपेक्षित वेगान निवाडो दिवंक नाशिल्ल्याचे या आकडेवारींतल्यान दिसून येता. मजगती भुरग्यांची सुरक्षा घटमूट करपा खातीर आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरळीत करपा खातीर केंद्र आणि राज्य पावंड्यार उपाय सुरू आसात अशें केंद्र सरकारान स्पष्ट केला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगांव शारात राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि हेर कांय राज्यांतल्यान येवपी भिकाऱ्यांचो आंकडो बरोच वाडिल्लो आसा. हे भिकारी येरादारी सिग्नल, भौशीक उद्यानां, बाजारपेठ आणि मडगांव रेल्वे स्टेशना भोंवतणी आक्रमकपणान पयशे मागतात अशी कागाळ लोक करपाक लागले. पळयात पुराय बातमी. हेर राज्यांतल्यान कितलेशेच लोक गोंयांत येतात. खास करून राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार सारख्या राज्यांतले लोक चड गोंयांत येतात. मडगांव शहरात वचत थंय भिकारी दिश्टी पडटा. येरादारी सिग्नल, भौशीक उद्यानां, बाजारपेठ आनी मडगांव रेल्वे स्टेशना भोंवतणी बिंदास पयशे लोकां कडेन मागता. जाल्यार कांय जाण चलयांची छळणूक, सोरोप येवन मोडतोड करप, गुळे वखदां, वायटिंग आनी सोल्युशन सारकिल्या पदार्थाच्या प्रभावान थळव्या लोकांक धमकयता अशी म्हायती मेळ्ळा. हे फाटभुंयेर संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतीनोन केला. आझाद बस्ती आसा पळय ती आझाद नगर ऑपोजीट रेल्वे स्टेशन थंय साकून म्हाका टील द नावेली चर्च लोकेशन लागतालें आनी फ्रॉम दॅट टायम टील डेट तुमी पळयलां आसतलें. आनी सांगपाचें म्हणल्यार नोबडी विल डिनायड दॅट कितले बॅगर्स, डेस्टिट्यूट्स, मागीर क्रिमिनल्स तांकां तो ब्रिडींग ग्रावंड जाल्लो आसा रेल्वे स्टेशनाचे चड करून भायर. आय एम शुअर गोवन्स रायट अक्रॉस गोवा खंय आसूं खंयचे नॉर्थ गोवा खंयचे आसूं भागांतले हांगा केन्ना स्टेशनार आयले आसतले रेल्वेन ट्रॅव्हल करपा खातीर आनी ते कोण ना म्हणपाना. वॉट आय एम सेईंग भायर पळयल्यार न्ही एक झुंड असो अशें न्ही राश पडिल्ली आसा सगळे प्लॅटफॉर्माचेर. नॉट इनसायड, आय एम टॉकिंग अबाउट आउटसायड. भितर पॅसेंजर असतात हू हॅव टू टेक अ ट्रेन. पूण भायल्यान न्ही हे सगळे पळय आसता पळय खंयच्या स्टेटींतले खंयचे UP, झारखंड, ओडिसा सगळे ते आसता पळय ते तेणी तिंगा आपलें घर अशें केल्लें आसा. आनी यू शूड सी द्या स्टेट ते तांचे सुद्देच आसनात. हांव फोट मारता जाल्यार तूं यो म्हजे बरोबर हांव दाखयता कितले तरी थंय सबस्टेन्सीस घेतात. सबस्टेन्सीस म्हणल्यार भुरगे देखून थंय 18, 19, 20 वर्साचे भुरगे देखून हांवें पळयलां सोल्युशन मारतात कितें तरी. मागीर ते वायट इंक आसता पळय ते चीप सॉर्ट ऑफ हे आसता ते ड्रग सॉर्ट ऑफ वीच दे कॅन जस्ट बाय इट फ्रॉम एनी फार्मसी ऑर स्टेशनरी शॉप. ते वायट इंक घालतात, आपले शटार घालतात, ते वास घेतात, ते शुद्धेर आसनात. थंय क्रिमिनल्स कितले जाल्ले आसा. क्रिमिनल्स तुमी पळयलां आसतले एक कोणी बरो वता जाल्यार बॅगर्स देखून ते पडिल्ले आसता, बोवाड करता, हें करता, तें करता, सगळे
लाचार म्हणटा थंय जाल्लें आसा पूण ताजेर कोणाचोच दोडो ना. रेल्वे स्टेशन शूड बी अ सेफ प्लेस where the travelers go come. It should be clean. But I have not seen. मारगांव MLA दिगंबराक सांगपा सोदता तूं इतले वर्सां आमदार आसा, तूं CM जावन गेला, तूं बाकीचे करता ते मातशें वच आनी एक दीस पासय मार थंय मातशें एक यू हॅव टू सी इवन द वॉर्ड कावन्सिलर जो थंय लागता ताजोय दोळो आसपा जाय. कित्याक हे इलिगलिटीज, हे क्रिमिनल्स आर ऑल देर. इट्स बिकम अ ब्रिडींग ग्राउंड. सो हाजेर हांव निशेध करता आनी जाता तितले बेगीन हाजेर म्हाका दिसता खंय तरी स्ट्रिक्ट हे लावपाक जाय. पुलिसांनी थंय वचून पेट्रोलिंग करपाक जाय आनी असले जे आसा पळय हे क्रायम्स करपाचे सगळे आसा पळय लोफर बसता पळय तांकां ते क्लीन करपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. नावेलीचे रावण फोंड ते मांडपा आणि मांडपा ते नावेली मेरेनचो रस्तो कितलेशेच म्हयने जाले सारको ना. 3 मिटराचो रस्तो 1.5 मिटरच पळोवपाक मेळटा, जाका लागून येरादारी करप्यांची हाडां खिळखिळपाक लागल्यात. रस्त्याच्या ह्या वायट परिस्थितीक लागून हांगा कितलेशेच अपघात घडटात. दर दिसा लोकांक फोंडकुलां आनी सांडपाणीच्या बुरश्या वासाक सामकार वचचें पडटा. मजगतीं रोखडीच दुरुस्ती जाली ना जाल्यार रस्त्यार देवन निशेध करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. गोंय राज्यांत रस्त्याचे महाभारत कमी जावपाचें नांव घेना. वचत थंय चडशा गांवांनी खड्ड्यांनी भरिल्ले रस्ते पळोवपाक मेळटा. मांडपा जंक्शन भल्ला फोंडकुल्यांनी. नावेलीच्या रावण फोंड ते मांडपा आनी मांडपा ते नावेली मेरेनचे रस्ते कितलेशेच म्हयने जाले सारको ना. त्या रस्त्याचेर व्हडली फोंडकुलां पडल्या, जाका लागून येरादारी करप्यांची हाडां खिळखिळपाक लागले. रस्त्याच्या ह्या वायट परिस्थितीक लागून हांगा कितलेशेच अपघात घडटात. 3 मिटर रस्तो आता 1.5 मिटर जाल्लो दिश्टी पडटा. सरकारान हातून लक्ष घालून बेगिनात बेगीन हाजेर उपाय काडचो, नाजाल्यार रस्त्यार देवन निशेध करपाची शिटकावणी थंयचे आदले सरपंच आनी समाज वावुरपी सिद्धेश भक्तान दिला. आयज आमी आसा मांडपा जंक्शनार आणि तुमकां खबर आसतलें रावण फोंड टू मांडोपा आणि मांडोपा टू नावेली हे रस्ते काबार जाला. अशें आसा परिस्थितीन की 3 मिटराचो रस्तो कम्प्लिटली फक्त 1.5 मिटर पळोवपाक मेळटा आणि जो ट्रेंचीस आसा ते अवॉइड करपा खातीर खुबशे लोक त्या वाटेन वता आनी एक्सिडेंट्स खूब जातात. आणि हे रस्ते फालतू जाल्ल्या कारणान अशी परिस्थिती आसा की खुबश्या लोकांचे हेल्थ इश्यूज, बॅक प्रॉब्लेम, लिगामेंट प्रॉब्लेम खुबशे जावपाक लागले. की हे बुरशे उदक जेन्ना आंगार पडटा ते खंय तरी वायट दिसता. सो हे मेन 2 गोश्टी तुमकां पळोवपाक मेळटा, ह्या रस्त्याची हालत आनी हांगा सोडिल्ले सेवरेजीचे उदक. हे मांडोपा जंक्शनाच्या मातशे मदीं आसा. मागता सरकारा कडेन जाता इतको बेगीन हो इश्यू सॉर्ट करूं. पावस चुकपाक गेले रस्त्याची परिस्थिती सारकी काबार झाल्या आणि रस्तो काबार जाता बरो हिणी कोणी एकले सिरीज उदक सोडलो आहा आणि आख्खी घाण या रस्त्यार लोकांक लोक पडटा, जमनी पडटात, काल बायल पडली, कोयर एक पडली, कोणा एक्शन घेना आजून. तरी पण आमी हेल्था बाबा सकाळचो हेल्था फोन मारलो, बाबा अफसर कितें तरी कर म्हणून. आमचे बाबा कोलाक हांवें फोन मारलो सरपंचाक, तेणें म्हणला तेणें आपुणूय 15,000 सुमार पंचायतीक फोन्स केलो, तरी पूण सोल्युशन जायना. हांव हेल्थ डिपार्टमेंटाक मागता बाबा आमचो तुमचे आसा ताका हेंचे लायट कनेक्शन काड कर. हेंका लोकांक कळपाक जाय बाबा कितें जाता तें पयलें. कित्याक सर सिटीचे उदक लोकांक हांगा जे पडटा डिस्प्ला वयताय आनी स्कॉल आमचे डिस्प्ला वचपा डेली मॉर्निंग. तेन्ना मागता खातीर बेगीन एक्शन घेवचें हेजेर, नाजाल्यार त्या थोड्या दिसांनी आमी हिंगा रस्त्यार बसून आमी आंदोलन दितले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. आयतारा चिंचिणी दिवसा वाठारात टंग ऑफ सेंट अँथनीचे फेस्त व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावान मनयले. ह्या निमतान लोकांनी व्हड्या संख्येन हजेरी लावन देवाचे बेसाव घेतले. पळयात फेस्ताचे काय उमेदीचे खीण. सहस्त्रलिंग हे तीर्थक्षेत्र कर्नाटक राज्यातल्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या शिर्शी तालुक्यासावन सुमार 14 किलोमीटर शालमला न्हंयचेर आसा. ह्या न्हंयत हजारांनी शिवलिंग फातराचेर कोरातिल्ली आसात. महाशिवरात्रे दिसा ह्या सुवातेर हजारांनी भक्त शिवलिंगाची पुजा करतात. पळयात सहस्त्रलिंग तीर्थक्षेत्राचो खासा रिपोर्ट.
सहस्त्रलिंग हे तीर्थक्षेत्र कर्नाटक राज्यातल्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या सिरसी तालुक्यासावन सुमार 14 किलोमीटर शालमला न्हंयचेर आसा. ह्या न्हंयत हजारांनी शिवलिंग फातराचेर कोतरायिल्ले आसा. ताका लागून ह्या तीर्थक्षेत्राक सहस्त्रलिंग अशें नांव पडलें. हे तीर्थक्षेत्राक हजारांनी वर्सांचो इतिहास आसा. द्वापर युगात कौरव आनी पांडवां मदीं कुरुक्षेत्राक युद्ध सोंपल्या उपरांत श्रीकृष्णान पांडवाक राजसूय यज्ञा खातीर पुष्पमृग हाडपाक सांगिल्लें. तेन्ना भिमान ह्या सुवातेर हनुमानाचे केंस उडयल्ले अशी दंतकथा आसा. केंस पडला थंय शिवलिंग, नंदीची पाशाणी फातराची प्रतिमा तयार जायत रावली अशी काणी सहस्त्रलिंग तीर्थक्षेत्राची आसा. महाशिवरात्रे दिसा ह्या सुवातेर हजारांनी भक्त शिवलिंगाची पुजा करून देवाचो आशिर्वाद घेता. आम्ही सध्या कर्नाटकांतल्या शिरसी ह्या गांवांतल्यान शिरसी भागांतल्यान जो एक न्हंय आसा त्या सहस्त्रलिंग ह्या नदीचेर आसा. ह्या नदीक बरीचशी लिंगां आमकां दिसता. नंदी आसा, महादेवाची बरीचशा तळपाचेर लिंग आसा. ही लिंगां हजारो वर्सांच्या कारिगेतून पावसाच्या जोराचेर अर्दी मोडल्यात, तुटल्यात आनी कांय लिंगां अजून टाट मानेन तशींच आसा. लोक श्रद्धेन येता, पांय पडटा आनी देवाक महादेवा कडेन मागता की सगळ्यांक आशिर्वाद दिवन बरो मेळटा. अशा ह्या न्हंये भितर असंख्य लिंगां, असंख्य नंदी, असंख्य तरेची कोरीव काम केल्ल्या फातराचेर, पाशाणी फातराचेर आमी पळोवंक मेळटा. ही सहस्त्रलिंगां शिरसी, कर्नाटकांतल्या शिरसी ह्या गांवांतल्या सहस्त्रलिंग ह्या जाग्यार मेळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमरपंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.